पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज जाता 9, 10, 11, 12 ऑफ ऑक्टोबर. बरोबर एक म्हयनो उरलेलो आसा. ह्या एक म्हयन्याक भितर आमकां प्रिपरेशन करपाक जाय आनीक वी नीड अ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दी डिपार्टमेंट्स. कारण पर्पल फेस्ट म्हणले नंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें रावपाक जाय. लायक आमकां इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, पोलीस, फायर एंड इमर्जन्सी, डॉक्टर्स, PWDs हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर करपा खातीर हे सगळे हे आसात डिपार्टमेंट्स. सो तांकां तांचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी तांचे स्कोप ऑफ वर्क आमी घालून दिल्लो आसा. सो अकॉर्डिंगली बिफोर दी पर्पल फेस्ट सगळे आपापलें काम आपापल्या परीन येतलें. इट वॉज अ स्मूथ कंडक्ट ऑफ तुगेले हे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट. आनीक जे आमकां ह्युमन रिसोर्स लागतलो, जे रस्ते आमकां तयार करून जाय, मेडिकल फॅसिलिटीज लागतल्यो किंवा बाकीच्यो सगळ्यो ज्या डिपार्टमेंटान आमी आसात त्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आमकां लागतले. त्या खातीर मिटींग घेवन तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिल्ले आसा. सो हे फाट एरियाज खूब आयडेंटिफाय केला बिकॉज तुम्ही म्हटलेलें आसा की पर्पल फेस्ट विल स्प्रेड ऑल ओवर गोवा. या सो इट विल बी पेंजीम आनी नो नो ह्या वर्साक आमी आयडेंटिफाय मेजर ऑफ आमचे हे जातले ते पणजे एंड अरावंड एरिया आनीक स्पोर्ट्स थोडेशे जातले ते फोंडा एरियान जातले. बीच इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें जातलें सर? बीच इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी घाल्ले आसा. सम ऑफ द बीचीस वी आर ट्रायंग टू मेक एक्सेसिबल. इट इज अ डिपार्टमेंट वी हॅव रिटन टू दी टुरिजम डिपार्टमेंट आनीक टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन आमचे 2-3 मिटींग जाल्ले आसात रिगार्डींग एक्सेसिबिलिटी टू दी टुरिजम सायट्स. भायले डिग्नेटरीज आपयला तुमी येतले खूब जाण येतले. देर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर कमिंग बिकॉज he has been constantly asking us about the details of Purple Fest. The PMO office is continuously in process. आमी ते इन्फॉर्मेशन सांगतले धाडटात. सो yesterday I met Sri Devendra Fadnavis, Maharashtra Chief Minister also, and extended invitation, and he said that he will come for the inauguration ceremony. So अशे काही CM खंयचे central union ministers, my commissioners of all the states, they will arrive in Goa. PMक बीन इन्विटेशन दिला तुमच्यानी? Invitation दिला आणि PM's office is in coordination with our department. The PM office is asking the entire schedule and all these things. So we are in communication. Let us see. Sir, one more